साखळे ग्राउंडावेली सेव म्हादेव सभेची परवानगी ऐन वेळार रद्द केल्या उपरांत साखळे वेडी गावात शिफ्ट. साखळे ग्राउंडाकडच्यान 2 किलोमिटरांचेर, आमोणा पुलाकडच्यान 2.5 किलोमिटरांचेर सभेची नवी सुवात. म्हादय विशीं सिरियसनेस दाखोवंक दर एक गोंयकारान सभेक येवचें म्हूण उलो. गोंयची जनता जी आसा ही म्हादय न्हंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली सक्षम आसा हें कळपाक गरजेचें आसा आनी ताका लागून हांव गोंयच्या समस्त लोकांक विनंती करता की तुमी त्या सभेक सहभागी जायात आनी आमच्या घटनेन आमकां जे हक्क दिल्लेले आसा त्या हक्कानुसार सनदशीरपणान ह्या संदर्भान वांटेकार जावप गरजेचें आसा. फाल्यां आमी जर एकठांय येयले आनी अख्खे दाखोवन दिले की बाबा हो प्रश्न जो आसा ह्या प्रश्नाचेर आमी सगळे गोंयकार एक आसा, एकसंग जावप गरजेचें आसा आनी ताका लागून ही मांडवी न्हंयची जी चळवळ आसा ती म्हाका दिसता की गोंयच्यो ज्यो उरलेल्यो 10 न्हंय आसा त्यांच्या अस्तित्वा खातीर पोषक आनी समृद्ध करपाची चळवळ जावं अशें. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले सभेक वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांचो एक्टिव्हिस्टांचो सक्रिय तेंको. लोकां मदीं म्हादय विशीं जागृती आनी सभे विशीं जागृतीक नेट. लोकांनी सभेक येवचें म्हूण उलो. फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर विर्डी आमोणा जो ब्रिज आसा त्या ब्रिजा कडेन जी मिटींग दवरल्या थंय सगळ्या गोंयकारांनी येवचें आनी आपलो थंय एनजीओ जो आवाज म्हादयक लागून उठयतात म्हाका दिसता आमी ताका हातभार लावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.